Matthew chapter 11 verse 28. येया मुझे सरशी समी तुम्ही कष्टतल्यो आनी वजन वयतल्यो आनी हांव तुमकां विशेव दितल्यो. Mark chapter 12 verse 30. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या मनान आनी सगळ्या तुझ्या सक्तेन खरेच परा तुझ्या देवाचो तुवें मोग करचो. Mark chapter 12 verse 31. आनी दुसरो हो, तू सो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो तुवें मोग करचो आनी ते प्रास वर्त उपादेश दुसरो ना. First John chapter 2 verse 9. जो कोण आपूण उसवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेषिता तो आनीकय काळोखांत आसा. First John chapter 2 verse 10. पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उसवाडांत रावता. आपूण दांटोन पडना म्हणली भिरांत ताका ना. Psalm chapter 1 verse 1. जो मनीस कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पातकाची वाट धरना आणि अधर्म्या संगता बसना, तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखाबरी. जो आपल्या कळार पोळ दिता आणि ताची पानां केदीच बावनात, हे सगळे तो करता ते सुपोळ जाता. First John chapter 2 verse 15. ह्या संसारात आणि तातूंत असलेल्या वस्तूक तुम्ही भुला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. First John chapter 2 verse 16. संसारात असलेले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, डोळ्याची पुसलवणी तशेंच जिवानाची पोकळ दवलत हे सगळे बापातावन न्ही, बगार संसारातावन आयिल्ले. First John chapter 2 verse 17. संसारांत आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बलता. Corinthians chapter 3 verse 16. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कन्न आसा म्हूण तुम्ही नेणा. Romans chapter 8 verse 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या उजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षीन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? Psalm chapter 51 verse 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी, देवा एक नवो तीर आत्मो मुजे भितर घाल. Psalm chapter 119 verse 68. तू बरो आनी बरें तें तू करताय, तुझे कायदे म्हाका शिकय. John chapter 14 verse 14. तुम्ही कितेंय मुजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. Psalm chapter 5 verse 1 and 2. सरेस्परा मुझ्या उतराक कान दी, मुझ्या सुस्काराक चीत दी. मुझ्या बोबेचो ताळो आयकून घे मुझ्या राया आनी मुझ्या देवा, तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता.